मोगोच्या बाबडीनो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी लोकसंपर्क साधना वरवीं हे मिसाची भेटेन वांटो घेवच्याक तुमकां सगळ्यांक जेजूच्या नांवान माय मोगाचो येवकार. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्मेची नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, व्हडांतलो व्हडलो देवाच्या ओजापांचो गोट म्हणल्यार ताचो पूत जेजू जो मनीस जावन आमचे मदें आयलो. जेजून बापाची बरी खबर परगट केली. जेजून बापाच्या नांवान बेजमितां केली. पूण तरी आसतना जेजून केल्लो वावर, जेजून केल्ली परगटणी लोक मानून घेना. जेजूक ते वळखूंक विसरतात. मनशा रुपान आयिल्ल्या देवाक ते वळखूंक विसरतात. पूण जेजू जावन आसा बापाचें व्हडांतलें व्हडलें ओजाप, जो जेजू मनशा रुपान आमचे मदें आयला. ह्या जेजूक खरेपणी आमी वळखूंक, देखून आमच्या साद्या सुद्या जिविताच्या घडीतांनी ताका आमी पळोवंक, ताका आमी अणभवूंक आनी ताचो अणभव आमी घेवन दुसऱ्यांक तो आमी वांटूंक आमकां शिकोय आनी आदार दी म्हूण देवा लागीं आमी सान मागुया. आयज तेच परी आमी भाग्योन पेद्रू धर्मदुतांचे संस्थेच्या वावराक भेटिल्लो आयतार आमी मनयता. Day of the cause of the Pontifical Society of Saint Peter the Apostle. ही संस्था खेरीत भाशेन पाप साहेबाच्या खाल मिशनरी गांवांनी थोडाव्यो एके भाशेन आपोवणी उपसूंक, पाद्रीपणाक मोडपाची जिविताची आकारणी करूंक ही संस्था खेरीत भाशेन वावुरता, आदार दिता. हे संस्थेचे देवाचो आशिर्वाद मागतना आमचे मदें हे मिशनरी मोन उदीक आनी उदीक वाडूंक आनी आमचे मदली जायती मिशनरी आपोवणी पाद्रीपणाक मोडपाची जिविताक उदी करून फावो जावच्याक हे मिसान देवा लागीं खतखत्यान आमी मागुया. आनी ही आमची भेट देवाक मानता तसली जावं. पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून आमच्या पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वपिदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भोक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपिता देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. काकलूत
मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. इजकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी आत्म्यान म्हजे भितर येवन म्हाका उबो केलो आनी तो म्हजे कडेन उलयता तो हांवें आयकलो. ताणें म्हळें, मनशाच्या पुता, हांव तुका इस्रायेलाशी म्हजेर फितुरी केल्ले पोरचेशी धाडटां. ती आनी तिचे पुर्वज आजून पुर्यान म्हजेर कलपल्यात. ताच्यो पुतवो आपल्या पाद्याच्यो आनीक दारून जाल्यात.
तांचेशी तुका धाडटा तांकां अशें सांग सर्वेस्पर अमकें अमकें सांगता ती आयकूं वो ना आयकूं आपणा मदें एक प्रवादी आसा म्हूण त्या फितूर गोरण्यांक गमोन येतोलें देवाचें उतर हे देवाचे वडोवकार आमचो जबाब सर्वेस्परा आमची काकूत कोर तुजेरूच आसा आमची नदर म्हणुया सर्वेस्परा आमची काकूत कोर तुजेरूच आसा आमची नदर स्वर्ग तुजें ठिकाण तुंय म्हजे दोळे तुजेर उबान लायता जशें चाकरांचे दोळे आपल्या दोनयांचे हाताचेर गोट लायिल्ले आसात सबाब सर्वेस्परा आमची काकूत कोर तुजेरूच आसा म्हजी नदर जशे चाकोनीचे दोळे आपल्या गोरखानीच्या हाताचेर गोठ दवरलेले असतात तशीच आमची नदर सर्वेस्परा आमच्या देवा आमची काकूत कोरीसोर ताचेरूच लायलेली आसा सबाब सर्वेस्परा आमची काकूत कोर तुजेरूच आसा आमची नदर काकलूत कोर सर्वेस्परा आमची काकलूत कोर मनीस आमची एकदम चड बेपरवा करतात खरेंच आपलीच बोडाय दाखयतल्यांच्यो मस्कऱ्यो गोरवान फुगल्यांची बेपरवा आमकां एकदमूच बगूंक पडटा जबाब सर्वेस्परा आमची काकूत कोर तुजेरूच आसा आमची नदर पैगोंद पावलून रोमकारांक कोरिंतकारांक बरयल्ले दुसरे चिटी वेल्यान वाचप बाबा भयणीनो इतल्या उत्तम प्रकाशनींनी पासत हांव गोरवान उलोवना जावं म्हाका स्वता म्हज्या कुडीक दिलो एक कांटो हो कांटो सोयतानाचे बिडेक चीट दूद हाचे विशीं 3 फावटी प्रार्थना करून तांतलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सुम्याक मागलें पूण ताणें म्हाका अशें म्हणलें म्हजो तुका पुरो कित्याक असोकतायेंत म्हजें बोड सपनायेन दिसून येता देखून क्रिस्ताचें बोड म्हजें सवें वशाक कुशेन म्हज्या असोक्तांच्यांची वडवीक करतलो म्हणटच क्रिस्ता खातीर म्हज्या असोक्तांनी अपमानांनी ओडचोण्यांनी धुमाळ्यांनी आनी थळमळ्यांनी हांव मुरगडटां कित्याक जेन्ना हांव वसोक तेन्ना हांव सक्तीवंत देवाचें उतर हें देवाची वडोवकार Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. सरस्वराचो आत्मा म्हजेर आसा गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला
sois salve spora, sois salve spora, sois, 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 sois. Sois salve spora, sois salve spora, sois, 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 sois. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान मोहिमा तुका आसूंया. जेजू थंय थावन भायर सरून आपल्या गांव घरा गेलो आनी ताचे शिसूय ताचे बरोबर गेले आनी सुनवार पावतूस तो देवस्थानान शिकोवंक लागलो आनी साबार जाणां ताका आयकून ताचे शिकोवणे विशीं अशेब जावन म्हणटालीं हें सगळें आका खंयचें आयलें आनी ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय कसली आनी ताच्या हातांनी असलीं विजमितां घडटात तीं कशीं. हो थोवय न्हय गाय मारयेचो पूत जाकोब जुसे जुदास आनी शिमाव हांचो भाव. ताचे भयणी हांगा आमचे मोदें रावतात न्हय आनी तीं ताचे विशीं घुस्पतालीं. पूण जेजून तांकां सांगलें प्रभाद्याक फकत आपल्याच गांवांत आपल्याच गोराब्यांत आनी आपल्याच सोयऱ्या दायऱ्यां मदें मान ना आनी थंय कसलेंच विस्मीत करूंक ताका मन जायना जालें. आनी थोड्याच वायटाकारांचेर हात दवरून ताणें तांकां बरीं केलीं आनी तांच्या अविस्वासा विशीं ताका अजाप दिसलें. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हालींच आमच्या दोन प्रांतांत जायत्या आमच्या पाद्रींच्यो बोलद्यो जाल्ल्यो आसात. एके फिरगोजीन सावन दुसरे फिरगोजीन ते गेल्ले आसात आनी अशें जेन्ना एके नवी फिरगोजींत एक यादनीक भितर सोदता तेन्ना ते फिरगोजींतलो लोक बाबार्थी ह्या यादनिकाक एक मोगाचो येवकार दितात. जावं हांसत्या तोंडान, जावं फुलां भेटोवन, जावं येवकाराची दोन उतरां उलोवन, हे भाशेन वेगवेगळे भाशेन फिरगोजेचो लोक आपले फिरगोजेन येतल्या नव्या यादनिकाक येवकार दिता. बाबडीनो, ह्या वरवीं थ्रू दीस जेस्चर्स ऑफ वेलकम आमी एके वाटेन दाखयता आमचो वेलकमींग एटिट्यूड, आमचो येवकाराचो स्वभाव. पूण तेच बरोबर आमी दाखयता की आमी ह्या नव्या यादनिकाक आमची फिरगोशीन आमी मानता, आमी मानून घेता. जावं आमचो वडील कसो, जावं आमचो फुडारी कसो, जावं आमचो गवळी कसो. बाबडीनो, आयच्या तिनूय वाचपांनी त्या मनशांची आमी खबर आयकता, ज्या मनशाक जे भाशेन आमी आमच्या फिरगोजांनी यादनिकांक येवकार दिता, मानता, ते भाशेन तांचें सवें जावंक ना. परतें जाल्यार तांची बेपरवा जाली, तांकां लोकांन मानून घेवंक ना. तांची एके भाशेन तांचे विशीं तीं घुस्पोलीं, तांचे विशीं गुणगुणूंक लागलीं. असलो एटिट्यूड ह्या तेगाय मनशां सवें आयच्या तिनूय वाचपांनी आमी पळयता. आयचें पयलें वाचप आमी एजेकेल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकलां. बाबडीनो, आदल्या खरारान आमी जाणाव जेजू येवच्या आदीं 100 शेंकडे आदीं नेबुकदनेझर हो बाबिलोनाचो राजा आसलो. ताणें जेरुसलेमाचेर आक्रमण केलें आनी जेरुसलेमाच्या लोकांक गुलाम कशी बाबिलोनीक ताणें व्हेली. तांचे मदें एजेकेल आसलो. ही पोरजा एके भाशेन देवाचेर कोलपलोली. देवाक तिणें अपमान केल्लो आनी एके भाशेन हाका लागून देवाक अविस्वाशी जाली देखून
आपल्याचेरूच एके भाशेन निसणटोण कशें ताणें घेतलें. आनी जेन्ना ही पोरजा गुलामपणान आसली असल्या वेळार पासून हे पोरजेन आपली चूक ओळखून घेवंक ना. आनी उपरांत 6 वर्सां उपरांत देवान एजेकेल प्रवाद्याक एके भाशेन विसून काडलो. आपले फितुरे पोरजेक आपलो संदेश परगटूंक. देव आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकल्या उतरां जी एजेकेल प्रवाद्याक सांगता, हांव तुका म्हजे फितुरे पोरजे सवें धाडटां. हे इस्रायल पोरजा आनी तिच्या पुर्वजांनी म्हाका एके भाशेन तांणी अपमान केला. म्हजेर ती उपरासल्यान, म्हजेर ती कोलपल्यांत तांची भुरगीं बाळां आपल्या वाद्याच्यो आनी दारूण जाल्यांत. तांचेशी तूं वच, ती तुका आयकूं ओ ना आयकूं, आपले मोदेक प्रवादी आसा म्हणून हे भितर पोरजेक गुमून येतलें. बाबडीन आमी जाणाव चडशे प्रवाद्यांक जेन्ना देवान आपयले आपले पोरजेक आपलो संदेश परगटूंक, ह्या प्रवाद्यांक पोरजेन मानून घेवंक ना. आपल्याच वाद्याची कशी ती चल्ली, आपलेच दारुणायेन ती जियेली. आनी अशेंच एजेकेल प्रवादे सवें घडलें. पूण एजेकेल प्रवाद्यान जे देवान ताका हे प्रवाद्याचें आपोवणें दिल्लें ताणें पाळलें, ताका सोंसूंक पडलें. आनी सरशेवटी ही पोरजा अदीक दारुणायेन ती चल्ली देखून देवा सवें ती अविस्वाशी जाली देखून तांच्या शाराचें, तांच्या देव मंदिराचें निसणटोन नेबुकदनेझारान केलें. दुसऱ्या वाचपान आमी बागयोन पावलो आपले असोबतायेची खबर करता. आमी जाणा बागयोन पावलो जेन्ना देवान ताका आपल्या पुताचो पाटलावदार जावंक कसो विसून काडलो तेन्ना तो क्रिस्तांवांक दुमाळो दितालो, कित्याक ताका क्रिस्ताची ओळख नासली. आनी जेन्ना बाबडीनो ताच्या जिविताची बदलणी जाली, जो सावलो आसलो तो पावलो जालो, तेन्ना जुदेवांक ताका मानून घेवपाक अवघड जाली. हो क्रिस्ताक दुमाळो दितालो, हो क्रिस्तांवांक दुमाळो दितालो, कोण भाशेन तो क्रिस्ताचो दूत जावं येता अशें तांचे मदें विचार जालो. ती घुसपली. आनी बाबडीन आमी जाणा बागयोन पावलो तो आपल्या जिविताची बदलणी जातूच तो क्रिस्ताक भेट्टा. क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक तो आपलो जीव करचिता. आनी अशें करतना ताका जाय तें सोंसूंक पडटा. आनी असल्या वेळार तो म्हणटा, म्हज्या थोडमोळ्यांनी, म्हज्या संकोश्टांनी, म्हज्या दुमाळ्यांनी हांव मुरगडटां, कित्याक जेन्ना हांव असोक तेन्ना असोक तिवोन क्रिस्ताचें बळ म्हजे सवें दिसून येता. बागयोन पावलोय आपल्या जिवितान जें देवान दिल्लें ताका कार्य पाळटना ताकाय सोंसूंक पडली, ताकाय विरोध मेळ्ळो, ताकाय एके भाशेन लोकांन नाकारलो. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानान जेन्ना जेजू आपल्या गांव घरा परतता तेन्ना असलोच एटिट्यूड ताच्या गांवच्या लोकांचो जेजू सवें आमी पळयता. बाबडीन आमी जाणाव फाटल्या आयतार आमी आयकलां कोण भाशेन जेजून गालिलियाच्या गांवांत, काफेर्नावांत आनी दुसऱ्या सुवातांचेर जंय जुदेव लोक आसलो थंयसर ताणें उगळी विस्मितां केल्ली. आमी फाटल्या आयतार आयकलां कोण भाशेन जेजू आपल्या शिसां बरोबर तो व्हड्यान वेताना वादळ मळाक सांपडटात. हे वादळ तो थोणायता, अजाप तो कोत्ता. आनी तेन्ना तो म्हणटा, तुमी इतले बेजोड कित्याक, आजून तुमकां बाबाडना? 12 वर्सां रोगपाट जाल्ली अस्तरेक जेजू बरी कोत्ता आनी म्हणटा, दुबे तुज्या बाबाडतान तुका बरी केली. जायरसाचे दुबेक जेजू नवें जिवी दिता तेन्ना जायरसाक तो म्हणटा, भियो नाका, बाबाड दवर. हे भाशेन बाबडीनो जेजून जायते विस्मितां नाझारेता भायर ताणें केल्ली. आनी हाची खबर न्हयच नाझारेताक पूण आख्खी गालिलियाक गाजलेली. आनी देखून जेन्ना जेजू आपल्या गांव घरा पोत्तलो ताचें उतर आयकूंक लोक आशून रावलोलो. कित्याक जेजूची फांक जाल्ली, जेजून जायती विस्मितां केल्या, अजापां केल्यान म्हूण आयकून लोक ताचें उतर आयकूंक तो रावलोलो. आनी जेन्ना जेजू देवस्थानान देवाचें उतर परगडटा आमकां लुकासाच्या शुभ वर्तमानान सांगता, इसायास प्रवादीचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी ह्या पुस्तकांतलीं उतरां ताणें वाचलीं. सर्वेस्पराचो आत्मा म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक,
दुबळ्यांक बरी खबर परगटूंक कुड्ड्यांक नदर दिवंक आनी सर्विस्पराची मजतीचें वरोस कोडीत करूंक ताणें म्हाका धाडला आनी हें पुस्तक कळून ताणें आपल्या सेवकाक कडेन दिल्या उपरांत जेजून हीं उतरां म्हणलीं हें शास्त्र लेगीत आज खरें जालें आनी बाबडीनो तेन्ना लोक एके भाशेन जेजू विशीं गुणगुणूंक लागलो हें शास्त्र लेगीत कशें तुजें सगळें घडून शाती पावों येता तूं जावन आसा एक थोवयाचो पूत मारयेचो पूत तुजे घरच्यांक आमी वळखता एके भाशेन ताचो फॅमिली बॅकग्रावंड ताचें सादेपण लोक वयर काडूंक लागलो बाबडीनो जेजून बापाचो वावर केल्लो बापाच्याच नांवान तो देवाचें उतर परगडटालो बापाच्याच नांवान तो अजापां विस्मितां कोत्तालो पूण ताच्या गांवच्या लोकांन ताका देवाचो पूत म्हूण ओळखूंक ना बासालेलो सोडवंडार म्हूण ओळखूंक ना पोतें जाल्यार ताका एके भाशेन पक्षपाताच्या दोळ्यांनी विथ द आयज ऑफ प्रेजिडीस ताणें ताका पळयलो कित्याक तांणी जेजूक ल्हानपणी तावन वळखलो जेजू तांचे बरोबर चल्लोलो भोंवलोलो वाडलोलो कोण भाशेन हो जेजू मेसियस जावं येता असो तांकां तांच्या मनान विचार जालो आनी तीं जेजू विशीं घुसपलीं कित्याक पासत बाबडीनो कित्याक तांणी जेजूक पळयतना तांच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांनी ताका पळयलो बाबाडताच्या दोळ्यांनी ताका पळोवंक ना पूण आमी जाणां जेजून जे सुवातेर ताणें ओगली विस्मितां केल्लीं थंयच्या लोकांन जेजूक बाबाडताच्या दोळ्यांनी पळयल्लो ताचेर विस्वास ताणें ठेवलेलो पूण हांगासर ताच्या गांवच्या लोकांन ताका एक सादो सुदो थोवयाचो पूत कसो ताका देखलो आनी ह्याच खातीर जेजूक ताणें मानून घेवंक ना आनी उपरांत बाबडीनो जेजून थंयसर चडशीं विस्मितां करूंक ना कित्याक हो लोक एके भाशेन दारुणायेन जेजू सवें वागलो जेजूक ताणें मानून घेवंक ना आनी एके भाशेन ताणीं जेजूची सोडवणूय ताणीं नाकारली तो बाबडीनो जेजू देवाचो पूत देव आमचे सवें दिसा दिसपटी आमच्या सांगाता आसा आमचे बरोबर तो वावुरता आमच्या सांगाता तो चलता भोंवता वी ऑफन फेल टू रेकग्नायज जीजस इन द ऑर्डिनरीनेस ऑफ आवर लायव्स आमच्या साद्या सुद्या जिविताच्या घडीतांनी घडणुकांनी देव आमच्या सांगाता आसा आमी विसरता हे खातीर गरज आसा आमकां बाबाडताच्या दोळ्यांनी जेजूचें आसनें आमचें सवें पळोवंक जेजूक आमचें सवें भोगूंक जेजूचो अणभव आमी घेवंक आनी जेजूक आमी दुसऱ्यांक परगटूंक दुसरे सुवातेर बाबडीनो आमी पळयता जावं इजेकेल प्रवादे सवें जावं बागीन पावलो सवें जावं जेजू सवें त्या काळा वेल्या लोकांनी तांकां पळयतना एके भाशेन with the eyes of prejudice, with the eyes of bias कशें तांणी तांकां पळयलें तांणी तांचो सुमार कसो केलो आनी ह्याच खातीर तांकां तांणी मानून घेवंक ना बाबडीनो आमच्या जिवितान एकामेका सवें आमी वागतना असलो एटिट्यूड आमचे सवें आसचो न्हय जाती काती आनी हेर भाशेचे भेदभाव आमी सांबाळचे न्हय पूण दर एका मनशा सवें जेजूचो रूपकार आमी पळोवया आनी जेन्ना जेजूच्या रूपकारान ताका आमी पळयता तेन्ना आमची वागणूक वेगळीच जातली दर एक भाव आनी भयण देवाचो रूपकार देवाच्याच रूपकारान तांकां देवान रचल्यांत ह्याच खातीर दर एका भावा भयणी सवें आमी देवाच्या रूपकारान पळोवंक आनी तांचे सवें आमी वागूंक आमी शिकुया आनी तिसरे सुवातेर बाबडीनो जशें हांव सुरवातेच्या उतरांनी म्हणटालो आयज आमी बागेन पेद्रू धर्मदूताचे संस्थेच्या वावराक भेटयलेलो आयतार ही संस्था कितें भाशेन मिशनरी गांवांनी थळाव्यो पाद्री माद्रींची आकारणी करूंक ही संस्था वावुरता आयज कितें भाशेन आमकां असलें मिशनरी मोन आमकां मागुया जे भाशेन आमचो पाप सेंट फ्रांसीस आमकां उगडास कोत्ता आमच्या बावतिस्माच्या दिसा तावन आमी जाल्या मिशनरी डिसायपल्स ऑफ जीजस जेजूचे आमी मिशनर शीस म्हणटा आमकां दर एकल्याक हें मिशनरी कार्य आसा आमी जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगट करूंक हें आमी ओळखून घेवन हें आमचें कार्य जबाबदारीन मोगान विस्वाशीपण आमी पाळूंक वावुरतना आमची मदलीं जायते उरलीं मिशनरी आपोवणी उपजूंक बरी करून यादनीक कशें मोडभाशी कशें आमची मदलीं जायतीं तरणाटीं हे देवाच्या उल्याक उदारपणान जाप दिवन फुडें सरूंक आनी हे वरवीं मिशनरी आपोवणी आमची मदलीं उपजून आमकां जायते
ओ मिशनरी वावर फुडें कोत्तले जेजूच्या मोड्यान वावुरतले वावराडी फावो जावंक कितें भाशेन आयच्या मिसान आमी देवा लागीं खतखत्यान मागुया. देवाचें उतर आमी आयकलां. ह्या सुत्रांतल्यान आमचो बाबार्थ जी वाड जाला होच बाबार्थाक आमी सगळीं सांगाती उसारुया. सतमंत देवाक सर्वविदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरमी संभावलो आंकवार मारी जावन जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें खोस सुचले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निगिबिलो तो मेल्ल्या मोदे देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार सोडलो सर्वविदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयें शिमी आनी मेल्ल्यांची मुंचबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो सुर्गीचो बाप आपल्या भुरग्यांची मागणी आयकूंक सदांच तयार तर एका मनाची आनी एका काळजाची जावन त्याच बापाक आमचे आवंडे उक्ते करुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्ले आपोवणे देवाचे मोगाचे देणे म्हूण स्विकारून आपल्या आपोवण्याक सोंपता ते परी आपले मुन्यारीपण चलोवंक आनी आपले पोरचेक जेजूचे नीज उपकार ते जावंक पावंक तांकां बापाचे बोल मागुया. देशाचो आनी राजेचो कारभार चलयतल्या फुडाऱ्यांनी पक्षपाताचे आनी वेगळोचाराचे मोन सोडून निस्वार्थीपण आनी जापसालदारकेन पोरजेची सेवा करूंक आनी अदीक करून दीन दुबल्याची आनी भायरायल्यांची निगा घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आख्खे मनीसकूल देवान रचलोली आनी आशिर्वाद दायलोली फामील म्हूण वळखून दर एके व्यक्तीक जेजूच्या रुपान आमचे वाटेचो सांगाती आनी इश्ट कसो पोलेवन आनी ताका मोगान आनी मानान देखून आमकां बापाचो उजवाड मागुया. आयज सांत पेद्रू दोन दुताचे संस्थेचे वावराक भेटयलेल्या आयतारा आमचे मिशनरी कार्या मानून घेवंक जेजूची खोतखोतीत आनी दिरातीक मिशनरां कशी चलोवंक आनी आमचे मदली मिशनरी आपोवणी उपजूंक घडटा ते भाशेन आमचो तेंको आनी सहकार आमी दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. बापा मोगळा आमच्या असोक्तायेन तूंच आमचें बोळ आनी आमच्या किरकोळपणान तूंच आमचो आलाशिरो ल्हानविकायेन आनी विस्वासान तुजे फुड्यान दवरलेले आमच्या ओत्रेक तुजीच खुशी जाल्यार आनी आमच्या आदावाक उपकारता जाल्यार तूंच ते शांती पावय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. कितले
태우냐 기대가 달 때까지 양이 바와 자가 기대 베딜도 못한 기대가 달 태우냐 기대가 달 때까지 양이 바와 자가 기대 베딜도 못한 모속 모아니고 모체가리 자니모 모속 속도 사니도 속리 모지진 가다 두서두나 서다도 तुझे पासोत Cristo Jesuच्या बलिदाना आणि कितें लोकांतू तुझो तुब्यास कोरतायतू तुझे पासोत Cristo Jesuच्या बलिदाना आणि कितें लोकांतू मोच्या बाबा बुडीनो हे मोच्या आणि तुमचे बलिदान सर्पविदार देवा बापाक मानतात असले सामून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं सर्वेस्पुरा आमच्या बापा तुझ्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची ओतोसपणां नितोड जावं आनी सर्गेचें सूख जोडशाक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफोळ कर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पुराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पुरा पवित्र बापा सर्पविदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंखवारी मारी तावन जोडून घेतलो कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मोन्नांतली आमकां सोडयली आनी मोन्नांतलो पुनर्शिवून जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Ovid, 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 Dolbarazo, Solis Porto, Ovid, 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 Dolbarazo, Solis Porto, Sorganizo Sarvolia, Tuja Foi Bova. सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक बेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची
तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso good porgo tuya. Somniaci sătăce moronami somoronta, tăce pălăși gontonami porcotau, tăce aeleatami otrectau. Papa Jezuच्या मोन्नासो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखां समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगो सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वाडका बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः शांतपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भयणी बाबांची काकूत कर, तांकां ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या समाजतांक तुज्या परजोडीन मुखार माड पळोवंक फावो कर. आमा समाजतांची दया कुमळे मागता. आमकां मरे देवाची मागी सांगातील शपती भगवान जुजे भगवान दुरुतान सुरकाडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सगळ्या सुखांत आमकां वांटो दी. त्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Teo Jesu vorbi, Teo Jesu sangata, Teo Jesu tai, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका, सासनाच्या सासना. जेजून शिकवलेले मागणे बापाक उबारतना ताजोच ओज्याक मोग दिसा दिसपटी आमच्या जिवितान आमी ओळखूंक, तो आमी पोरगोटूंक आनी तो दुसऱ्यांक आमी वांटूंक जेजून शिकयलेल्या त्याच मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबोसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरबंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरेकतांव, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे भाव कातले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे भाव कातले आमची काकूत कर.
देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कुळान रगत आमी सेवक वेतावन ती आमचेर सट्टी आनी खास तळीन आसाव पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. O Jesu आमचो सोडवंडार इस्ते देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं जावन आसाव सुभागी. सुमया ती म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. लोक संपादना वरवीं वांटो घेतल्यापणे म्हणटा म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सोगटां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजें काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. भोवमोगाच्या जेजू तुज्या जिव्या उतरान आनी तुज्या मासा रगतान तूं आमकां पोसताय आमकां घोटाय दिताय. ह्या वेळार जेन्ना उंड्याच्या रुपान तूं आमच्या काळजान येवंक शकनाय कितें भाशेन ओत्मीक पाटीन आमच्या काळजान येवन तुजें बिराट कर. आमच्या काळजान तूं राव आनी आमकां तुजे सारकीं कर. तुजेर उपकारांक आमकां कर. दुसऱ्या सवें तुजो उपकार पळोवंक तांचे सवें मोगान मानान वागूंक आमकां शिकोय आनी आदार दी. तुजी कोतकोतीत उर्बेवरीत मिशनार आमकां कर. असले मिशनारी मोन आमचे सभे अदीक आनी अदीक वाडोय. तुजी बरी खबर दुसऱ्यांक गुरगुटूंक तुजी मिशनार शीस आमी जावंक निर्मी. प्रार्थुया. बापा येद्या व्हडत्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्याय सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरूय वाखाणू. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सुमानाची कार्यावळ
ह्या सुमानान मेलोल्यांक मिसाई पुरी मंगळार दीस 7 वरांचेर जोझफ रिबेलो सकयलो सांतरशेट पयल्या वर्साची मीस. सोनबारा दीस 7 वरांचेर आंतोनेट फेर्नांदीस गोंडकोय म्हयन्याचे मीस. इस्तानो ह्या दिसांनी आमच्या देशान आनी आमच्या गोंयान कोविड-19 हे महामारीक पिडेचे गंभीर परिस्थितीक लागून आमची गरजो कोपेलां भोवन आसात. सरकारान सुचयलोले उपाय वेवरान घालून आमी ह्या दिसांनी गरजेन सुमरुमताव ती मिसां लोकां विरेत आमी सुमरुमताव. जाणी मिसांची इंतेसां भेटयल्यान तांची इंतेसां पासत आमी दर मिसार मागताव. अशें आयतारा दिसा 8 वरार एकूच मीस आमी सुमरुमताव आनी सुमानाच्या दिसांनी 7 वरार एकूच मीस जाता. ह्या पेस पिडेच्या उतीर आनी गंभीर काळान जण एकल्यान आपल्या भलायकेची काळजी घेवची आनी दुसऱ्यांची भलायकी सांबाळूंक पावलां मारची. हे पिडेचेर सयत व्हरूंक सगळीं एकचारान आमी वावरुया. आमचे शिराव ह्या अंदू वर्साच्या गवळीक विशयाचेर आदारून आमच्या बिस्म साहेबान कालच्या दिसा आपली गवळीक चीट उजवाडाक काडल्या. ह्यो चिटीच्यो प्रत्यो आमचे पिरगोशेन पावता तेन्ना त्यो दर एका गोऱ्याब्याक आमी पावत्यो कोत्तेल्यो. हे गवळीक चिटीन आमच्या गवळी बापान आमकां दिल्लो संदेश वाचून तो नियाळून आनी आमच्या जिवितान पाडून ताचो बरो फायदो काडूंक आमी वावरुया. तुमकां सगल्यांक म्हज्या याज्ञीक बाबांच्या नांवान म्हज्या नांवान सुख शांतीचो आनी बरे भलायकेचो आयतार आनी सातोडो आमी आवडेतांव आनी मागतांव. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर परवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे पडोपकार. जेजूक आमचे मोगे दवरून एकामेका प्रितीना दिवून चलया आमी पोवतून घरा ताच्या मोगाक मनशांची खून. जेजूक आमचे मोगे दवरून एकामेका प्रितीना दिवून चलया आमी पोवतून घरा ताच्या मोगाक मनशांची खून. जेजू चलो मोगा रस्त्यार मोगा रस्तो आमी करया. पेल्या चाकरी जेजून केली पेल्या चाकरी आमी करया. पेल्या चाकरी जेजून केली पेल्या चाकरी आमी करया.